समट आणि सावाला हांव म्हणजे आदल्या फिरगजेंत साहेबकार जावन वावर करनासतना थंयसर एक माणेस्त आसलो तो कामान ताचें फॅब्रिकेशन काम तो करतालो वर्सांत एक म्हयनो तो मनीस ताका गुलबर्गा वयचें थंयसर ह्या जाग्या सांगता रावचें आनी थंय विचारलें कितें साहिबा तुका कशें तें प्रेरण मेळ्ळें फादर म्हजो एक सांगाती पाद्र्याप आसलो वळख आसलें थंयसर हांव गेल्लो पूण आज 20 वर्सांत हांव थंय वचोन आसा हांव मात्र न्ही म्हजे सांगता येता आसतना कोणाक आसाक तांकां आपोवन व्हरता तो म्हणटा फादर तुमी थंयसर पळयचे कसले दुबळीकाय थंयसर आसा कसलो आमचे याजक वावर करतात सिस्टरां वावर करतात कॅटेकिस्ट वावर करतात ल्हान ल्हान कोलवाचीं घरां थंयसर म्हाका वावर करतना म्हाका हादोस काय मेळटा म्हाका म्हजें कुटुंब आसा म्हजी पतीन आसा म्हजें भुरगीं आसा म्हजो वावर आसा पूण वर्सांत एक फावटी हांव येताच हांव वर्सोनूच आसा आनी हेरांक आपोवन व्हरता हो स्थापन जालो 1890 आनी 9 विस्वेंत फ्रांसाच्या केनांत ताचो स्थापलेलो व्यक्ती आसा जीन बिगार्डन ती एक स्त्री परत ती एका ह्या जगातावन प्रेरीत जाता ती जपानांत सेमिनरी आराम करूंक थंयसर आर्थीक अडचण आसली आनी एक याजक थंयचो मन्सिंजर ही जीन बिगाडा लागीं आपणाक उमो करीचे म्हणून तो विचारता आनी फ्रांसांतली जीन बिगाडा ही स्त्री एक ग्रेस्त कुटुंबांत ती जल्माल्ली आपणाचो बापाय अंतरल्या उपरांत सगळी आस्त ती सेमिनरीच्या खर्चा बसो दिता मात्र न्ही ल्हानशा एका कुडांत रावंक ती आराम करता पयशे जमयता आनी सेमिनरिस्तां बसोत ती पयशे एकठांय करता ह्या मेळाचे प्रमुख वावर कितें म्हळ्यार आमकां ह्या जगांक तरबेती करूंक आर्थीक गरज आसा त्या संदर्भांनी ह्या मेळाचो कितें दान आमी जमयता तो सेमिनरीच्या फॉर्मेशनाक तरबेती खातीर आमी दान दिता तो ह्या पासून आमी आमच्या दिएसीसींत वर्सांत एक फावटी आमी आयताराचें कलेक्शन कितें करता तें आमी दान दिता आनी त्या पासून ते वापरतात आमकां कळीत आसा 17व्या शतमानांत साबार फ्रेंच मिशनरी आमच्या भारत देशाक येवन तांचो मिसांव काम ते आराम करतात आनी तांचो ह्या फ्रेंच मिशनरीचो हो वावर भारत देशांत इतलो फळाबरीत जालो की तेन्ना ह्या सेमिनरीक ते कागदां बरयतात हांगा चड अवकाश आसा मिशनरी वर्काक कामा खातीर देखून तुमी तुमच्या सेमिनरी हांगासर धाडा म्हणून ह्या जागांक धाडा म्हणून ते कागदां बरयतात ताच्या भायर जेन्ना हे मिशनरी आपल्या स्वंत गांवाक फ्रांसाक ते पाटी वेत आसतना त्या तांच्या सेमिनरीक ते वेताले आनी तांच्या सेमिनरिस्तांक उर्बेन भरताले तुमी भारत देशाक येयचे हांगासर मिसांव वावर करीचे म्हणून तांकां उर्बेन भरताले आनी ह्या वाल्स सेमिनरीच्या ब्रदर्सांक सडीत उर्बा लाभली आमी भारत देशाक वसाचे आमी थंयसर मिसांव वावर करचे म्हणले उर्बा आयली पूण थंयसर व्यतिरिक्त प्रभाव तांच्या जिणेंत घडलो कितें जालें म्हळ्यार तांणी तांचे दिसपरत जिणेंत आसक्त उणी केली तातूंत एक जावन तांची आध्यात्मीक जिणी तांची शिकाप तांचें काम कितें आसा या तांचे खेळ इतर संगतींनी तांची आसक्त उणें जाता आनी हे ब्रदर्स कितें करतात ते लायब्ररीक वचून भारत देशाचे संस्कृती विशयांत थंयसर आसल्या आमच्या लँग्वेजी विशयांत या इतर संगती विशयांत भारत देशाच्या विशयांतच ते शिकोवंक ते आराम करतात हें पळयल्लो तांचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आध्यात्मीक डिरेक्टर तो कोणी आसा फ्रांसीस बानदीक बा फ्रांसीस गांवठ्राले तो पळयता आनी ताका ते पसंत जावना आतां कितें सेमिनरीस्ट तांचो वावर सोडून दुसऱ्याच संगती विशयांत मग्न जाल्यात म्हणून देखून तो तांकां डिसेंबराचे 3 तारीख सान फ्रांसीस सावेराचे फेस्ताचो दीस तो तांकां तो सगळ्यांक लागीं आपयता आनी विचारता कितल्या जाणांक तुमकां मिशनरी जावन वावर करूंक मोण आसा सगळे म्हणटात आमकां मोण आसा आमकां मोण आसा म्हणून तो परत विचारता कितल्या जाणांक भारत देशाक वचून मिसांव वावर करून आसक्त आसा सगळे म्हणटात आमकां आसा आमकां आसक्त आसा वचून मोण आसा म्हणून तो परत विचारता फ्रांसीस सावेरा बरी तुमकां जीव दिवंक तुमी तयार आसात गी ते म्हणटात वय आमी तयार आसा म्हणून म्हळ्यार हे सेमिनरिस्ट इतल्या मिसांव उर्बेन भरलेले की तांकां एक फावटी आमी भारताक या ह्या देशांत येवन सेवा दिवया मिसांव काम करया म्हणलें ते उर्बेन ते भरलेले आता मिसांव आयताराच्या वेळार ताका तयार जावन
करंडेपरा दिवचे आसले सामान्य जावन ते करंडे भुरग्यांक दिवचे कित्याक म्हण जाल्यार व्हडांक तांकां आतां ह्या दिसांनी परा एनवलापांनी परा दिवंक सुरू केलां देखून करंड्यांनी परा व्हरचे त्या भुरग्यांनी आसले आतां हाच्या उपरांत भुरग्यांनी 2 फावटी करंडे व्हरची गरज आसा की म्हळ्यार व्हरचें पडटा कितें न्ही समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत आज आमी एक नव्याच विशयाचेर संवाद चलयता पाप साहेबान आयले वार एक नवेंच कार्यक्रम आसा केला आनी तें जावन आसा PWPN म्हण सांगल्यार पोप्स वर्ल्ड वायड प्रेयर नेटवर्क पाप साहेबाचो संवसारभर मागण्या बांद आनी हाचो वावर आमचे DSCजीन ती फाटल्या थोड्या तेंपातावन चलोवन आसा आनी हो वावर चलयता एकलो याजक ताचें नांव मानादीक बाप रुपेश तावरो ताजो गांव आल्लीपादे याजकी वोर्द मेळोवन 4 वर्सां संपलीं 5व्या वर्सांत आसा आनी ह्या कार्यक्रमाचो तो संयोजक आमच्या DSCजींत आनी सांगाताच पंतिफिकल मेळ हाचोय निर्देशक आनी प्रस्तुत जेप्पू सांतांतून आश्रयांत सहाय्यक निर्देशक जावन वावर दिता तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव मानादीक बाप रुपेश तावरो हांकां स्वागत करता देव बरें करूं वेलकम फादर थँक्यू सो मच फादर रुपेश पयल्यान पयलें तुमच्या लागीं हांवें विचारचें हें PWPN पाप साहेबाचो संवसारभर मागण्याचो बांद हे कार्यक्रम केदाळातावन चलते आसा म्हळ्यार म्हाका समजले प्रमाणे थोड्या वर्सां आदीं हें नातिल्लेंगी आसलें म्हाका सारकें गुर्तुना पूण आयल्या वार ह्या विशयांत आमी चड आयकते आसा हे कार्यक्रम केदाळातावन चलते आहा पापाचो संवसारभर मागण्याचो बांद इंग्लीश आमी म्हणटा पोप्स वर्ल्ड वायड प्रेयर नेटवर्क शॉर्ट फॉर्म PWPN वो वावर आयल्या वर्स लोकां मोगाळ जावन आसा आनी वो वावर म्हाका बी साहेबांनी 2 वर्सां पयलीं दिल्लो पूण तुमी विचारलें वो वावर नवोच विचारलें खंडीत जावन वो वावर नवोच न्ही पूण नव्या रितीन आमच्या DSCजीन आतां मांडून हाडला पयलें वो वावर आमकां कळीत नासल्या प्रमाणे आमी करनासल्या धाकल्याक ह्या मेळाचे विशेशता कितें हांगासर आमी पाप साहेबाच्या इराद्या बसोत मागता जर आमी विचारलें तर आमी पाप साहेबाच्या इराद्या बसो मागीर हांव विचारल्यार खंडीत आमी मागता आतां सकाळची बेटोवणी मागणी आमी करता आसतना थंयसर आमी उल्लेख करता आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्या इराद्या बसोत म्हण मागता पूण येदो म्हणसर कळीत नासलें की खंयचो पाप साहेबाचो इरादो ह्या म्हयन्याक आसा आतां धाकल्याक ह्या म्हयन्याक ल्हान ल्हान व्यापार करतल्या बसोत मागोवंक पाप साहेब आमकां उलो दिता आतां 16 जाणांक कळून आयलां की वो इरादो पाप साहेबान दिला म्हण पयलें कळीत नासलें आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा की हर एका व्यक्तीन पाप साहेबाचो इरादो म्हण मागता आसतना ताचे मुतीक येजे कॉन्शियसली हॅज टू प्रे देखून लोकांक कळीत करचे आनी आमकां कळीत जावन मागता आसतना ताचो सखत ह्या प्रभाव सडीत जाता देखून ह्या नव्या माथ्याकाल पापाचो संवसारभर मागण्याचो बांद म्हणच्या माथ्याकाल पापाच्या इराद्या बसोत मागचो वो मागण्याचो बांद जावन आसा आतां पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर मागया तुमी आतां सांगलें आमी धाकटे कोण व्यापारिस्त आसात तो एक इरादो पाप साहेबान आमकां दाखोवन दिला अशें म्हणून हो इरादो पाप साहेबाचो वैयक्तीक ताचो इरादो गी या ताणें पवित्र सभेच्या तर्फेन दिवचो इरादो हांगासर आमी पाप साहेबा बसोन मागया म्हणटा आसतना पाप साहेबा बसोन आमी मागिना मागार पाप साहेब आमच्या इगर्ज मातेचो वडील आनी ताका कळीत आसात की पवित्र सभेच्यो गरजो खंयच्यो संवसाराची पंथावणां खंयची ताका कळीत आसात देखून तो पवित्र सभा वडील जाल्ल्या वरवीं आम्हा सर्वांक ताच्या परजे लागीं विनंती करता ह्या म्हयन्यान तुमी असल्या इराद्या बसोन मागा म्हण मागोवंक तो आपयता आसतना त्या बसोन मागचो हर एका भावार्थी परजेचो वो कायदो ओके आतां पाप साहेबाक हे इरादे खंयसर मेळटात म्हळ्यार आतां ह्या म्हयन्यांत असलो एक इरादो दिलो आमकां धाकट्या व्यापारिस्तां खातीर या आनी काल्या खातीर मागया म्हणून
तोले इरादे ताका ते ताज्या मतींत आपाप येतात गी या सगळ्या वर्साक तो एकच फावट इरादे फिक्स करून दवरता गी या म्हयन्याक एक इरादे काडून तो आमकां दिता गी हें कशें जाता हें सगळी हांगासर तुमकां सांगचें तर बाबासाहेबाचे इरादे एका वर्सा पयलेंत नक्की जातात. आं आतां 2023 वर्साचे इरादे हां हे दोळूच आमकां ते मेळ्ळ्यात. आं आणि हे इरादे कोण तयार करता, स्वता बाबासाहेब तयार करता गी इतर ताका पंगड आसा गी म्हूण तुमी विचारल्यार हां एक पंगड वावर हां हांगासर बाबासाहेबाचो संवसारभर मागण्याचो बांद हाका एक इंटरनॅशनल डायरेक्टर आसा. आं तशेंच आमच्या भारत देशाक एक डायरेक्टर आसा. तशेंच हर एका देसिजींत ताका एक डिरेक्टर बाब वावर करना आसात. अशे बराबर तांणी सल्ला सुचना मात दिवची न्ही परजे लागीं तो विचारता ह्या वर्सा कसल्या आमी विशयाचेर मागोवंक जाय म्हणून आनी हर एकल्याक उलोवंक अवकाश आसा. देखून बाबासाहेब इरादे घालता आसतना तो स्वंत जावन स्वताचे तो घालना बगार आपल्या परजे लागीं विचारता पंगडाचो वावर थंय चलता आणि संवसारांतल्या सर्व पंतवना पासून इगर्ज प्रमुख गरजां पासून थंयसर आमकां मागोवंक तो आपयता. तुमी आतां सांगलें काले म्हण सांगल्यार 2023 इसवेचेय इरादे येदोळूच नक्की जाल्यात म्हणून सांगले तुमी. आतां चिंत्या ताजे मोदेगात कळलें एक संवसारांत ते विशेष घडता म्हूण चिंत्या त्या दाळा त्या इराद्याक कितें जाता म्हळ्यार तो इरादो काणयो मागता गिना म्हळ्यार एका म्हयन्यान ते कसली संगत घडता त्या म्हयन्यात 2 इरादे जातात गी या कितें पयलें सांगुल्लो आसा. आतां ऑक्टोबर 2023 इसवी ताका एक इरादो दिला बाबासाहेबान. सप्टेंबरांत कितें विचित्र घडलें त्या दाळा त्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत 2 इराद्या खातीर मागता गी आमी या एकाच इराद्या खातीर मागचे. तुमचे सवाल भोव प्रमुख कित्याक म्हळ्यार एक जावन कोरोना आयलें. आतां कोरोना आयिल्ल्या संदर्भार थंयसर आमकां इरादो पयलेंच नक्की जावन आसुल्लो पूण त्या आसतना कितें करचें नक्की जाला तरी त्या संदर्भात बाबासाहेब आमकां विशेष तरान मागोवंक तो आपयता. आमकां कळीत आसा त्या वेळार साक्रामेंताचें आराधन करून बाबासाहेब आमकां मागोवंक खुर्साचो भजन ताणें थंयसर केलें. ते इरादे थंयसर उरतात पूण ताचे बराबर आमकां बाबासाहेब ह्या विशेष गरजां पासून ती मागोवंक आमकां आपण थंयसर आमकां दिता. म्हयन्याचे इरादे तशेंच आसतात. विशेष काल्यां घडलें जाल्यार तो वळू विशेष रितीन त्या खातीर आमी मागचें तशें तो आमकां उलो दिता. आतां हे काले म्हण सांगल्यार वो आतां एक नवोच वावर चल्लो. तुमी सांगलें काले म्हण सांगल्यार पयलें आमी मागताले कोण ना म्हणून पूण आयल्या वार तो चड काले म्हण सांगल्यार प्रसिद्ध जाला लोकां मोगाळ जाला म्हणून तुमकां कांय कळीत आसा की कांय ह्या वावराक कांय कसली लांब चरित्र आसा की या हाका कांय कितल्या तेंपाचें चरित्र आसा. बाबासाहेबाचो संवसारभर मागण्याचो बांद हाका एक लांब चरित्र आसा. लगभग 170 वर्सांचें चरित्र. हें सुरू जाल्लो 1840 इसवेंत फ्रांसाच्या वाल्स म्हणल्या एका जेजुईत सेमिनरींत. आमकां कळीत आसा 17व्या शतमानांत साबार फ्रेंच मिशनरी आमच्या भारत देशाक येवन तांचो मिसांव काम ते आराम करतात. आणि तांचो ह्या फ्रेंच मिशनरीचो हो वावर भारत देशांत इतलो फळाबरी जालो की तेन्ना ह्या सेमिनरीक ते कागदां बरयतात. हांगा चड अवकाश आसा मिशनरी वर्काक कामा खातीर देखून तुमी तुमच्या सेमिनरी हांगासर धाडा म्हणून याजकांक धाडा म्हणून ते कागदां बरयतात. ताच्या भायर जेन्ना हे मिशनरी आपल्या स्वंत गांवाक फ्रांसाक ते पाटी वेत आसतना त्या तांच्या सेमिनरीक ते वेताले आनी तांच्या सेमिनरिस्तांक उर्बेन भरताले तुमी भारत देशाक येयचे हांगासर मिसांव वावर करीचे म्हणून तांकां उर्बेन भरताले. आनी ह्या वाल्स सेमिनरीच्या ब्रदर्सांक सडीत उर्बा लाभली. आमी भारत देशाक वचाचे आमी थंयसर मिसांव वावर करीचे म्हणली उर्बा आयली. पूण थंयसर व्यतिरिक्त प्रभाव तांच्या जिणेंत घडलो. कितें जालें म्हळ्यार तांणी तांचे दिसपरत जिणेंत आसक्त उणी केली. तातूंत एक जावन तांची आध्यात्मीक जिणी तांची शिकप तांचें काम कितें आसा या तांचे खेळ इतर संगतींनी तांची आसक्त उणी जाता. आनी हे ब्रदर्स कितें करतात ते लायब्ररीक वचून भारत देशाचे संस्कृती विशयांत थंयसर आसल्या आमच्या लँग्वेजी विशयांत या इतर संगती विशयांत भारत देशाच्या विशयांतच ते शिकोवंक ते आराम करतात.
हें पळयल्लो तांचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आध्यात्मीक डिरेक्टर तो कोणी आसा फ्रांसीस मानदीक बा फ्रांसीस गौट्राले तो पळयता आनी ताका तें पसंद जावना आतां कितें सेमिनारिस्ट तांचो वावर सोडून दुसऱ्याच संगती विशयांत मग्न जाल्यात म्हणून देखून तो तांकां डिसेंबराचे 3 तारीख सान फ्रांसीस सावेराचे फेस्ताचो दीस तो तांकां तो सगळ्यांक लागीं आपयता आनी विचारता कितल्या जाणांक तुमकां मिशनरी जावन वावर करूंक मोण आसा सगळे म्हणटात आमकां मोण आसा म्हणून तो परत विचारता कितल्या जाणांक भारत देशाक वचून मिसांव वावर करून आसक्त आसा सगळे म्हणटात आमकां आसक्त आसा वचून मोण आसा म्हणून तो परत विचारता फ्रांसीस सावेरा बरी तुमकां जीव दिवंक तुमी तयार आसात गी ते म्हणटात वय आमी तयार आसा म्हणून म्हळ्यार हे सेमिनारिस्ट इतल्या मिसांव उर्बेन भरलेले की तांकां एक पटी आमी भारताक या ह्या देशात येवन सेवा दिवया मिसांव काम करया म्हणलें ते उर्बेन ते भरलेले तो तांकां सांगता आज तुमकां हांव नवी वाट दाखयता तुमी मिशनरी जावंक ह्या जाग जावंच राखाचें म्हणना ओके तुमी आतां कितें तुमी काम करनासात ते हांगाच तुमी मिशनरी जावयेत कशें तुमी कितें वावर करतात तुमचे चिन्ह तुमचे मागणे तुमचे सर्व खेळ कितें वावर चटवटिक्यो आसा त्यो तुमी जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिवचे जेजू तें स्विकार करता आनी ताचेर बेसांव घालता ओके हें तांकां नवी साल ह्या सेमिनारिस्टां तें बदलावन हाडूंक शकता तें नवेच जालें तांचे मागण्या जिवीत सडीत जालें तांचे खेळ तांचे काम शिकाप इतर चटवटिक्यो तांणी आसक्त दाखयली आनी नवें रेवल्युशन म्हणलें बरी आराम जालें आनी तें वाल्स सेमिनारिस्टीन सुरू जाल्लें तें हें रेवल्युशन थंयच रावोंक ना हे आयताराचे ब्रदर्स लोकांक दोतोन शिकोवंक वेताले तरी लोकांक शिकयलें येदो म्हणसर लोक चिंतलो काले म्हळ्यार केवल याजकांनी मात्र वावर करचो आमकां जायना आमकां कुटाम आसा आमचो वावर आसा चिंताले पूण लोकांक बगलें की आमी सेमिनारिस्ट आमी मिसांव वावर करयेत म्हणलें तांकां बगलें आनी नवो संवसारच आराम जालो मिसांवा खातीर आनी थंयसर तो आराम जाल्लो फ्रांसांत आज नेदरलँड स्पेन असल्या साबार युरोपाच्या गांवांत विस्तारलो हें पळयल्लो पापा लियाव तेराव 1993 तो पळयता एक प्रत्येक एक पंगड मागणे करून आसा आनी ह्या पंगडाक पापा साहेब ताच्या पापाच्या कार्याक तो वापरता आनी तांकां पंगडाक सांगता तुमी असले इरादे बसून मागोवंक सुरू करचें म्हणून तांकां तो एक मिसांव इरादो दिवंक आराम करता अशें 1170 आनी 8 इस्वाची लांब आका चरित्र ह्या पापसाहेबाच्या इराद्याक आसा पूण आतां चड प्रसिद्ध जायत आयल्या वरच्या वर्सांनी वय हाका प्रमुख कारण आसा 1993 इस्वेंत पापा लियाव तेराव्यान एक तांकां इरादो मागोवंक दिवंक आराम केलो पूण पापा पिवस 11व्यान ताणें कितें केलें तांकां आनीक इरादो दिवंक आराम केलो तुमकां कळीत आसो तुमी मलगडे याजक पयले आमकां एक मिसांव इरादो मेळटालो आनी जराळ इरादो मेळटालो आनी दोन इरादे खातीर आमी मागतल्या पूण केन्ना आमचो पापा फ्रांसीस पापसाहेब मेळसून येता 2013 इस्व्यांत 2016 इस्व्यांत हांव हो वावर आपणा स्वतंत्र घेता येदो म्हणसर हो पापसाहेबाचो संवसार मागण्याचो बांद हाका आनी एक नांव आसलें मागण्याची आपोस्तलात तुमकां कळूंक आसूंक इंग्लिशान म्हणटा एपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर हाका पापा फ्रांसीस नवें नांव दिता पोप्स वर्ल्ड वायड प्रेयर नेटवर्क PWP नांव दिता येदो म्हणसर ताका जजमेंट असो सुपिरियर जनरल ताका मुखेली जावन वावर करनासलो आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा हो म्हजो वावर म्हज्या परजे पासून करचो वावर देखून आज हांव मुखेली आनी जेजुईताच्या सुपिरियर जनरलाक तो इंटरनॅशनल डिरेक्टर जावन तो नेमाक करता ताचे बराबर तो पापसाहेब आमकां सांगता हर एका देशांत त्या बिस्पा मंडळाच्या अनुमतेन एक नॅशनल डिरेक्टर तुमी वेंचून काडीचे आनी आमच्या देशाक मानदी बाब जगदीश परमार वावर करना आसा ताचे बराबर हर एका देशाचे एक डिरेक्टर जायचे देखून हांव तशेंच नेमाक जालो आनी हो वावर पापा फ्रांसीस आयल्या उपरांत सडीत प्रख्यात जालो मनशाक कसलो सुद्दां भावना सो पयलें कितें मागण्याचे आपोस्तलाद म्हूण नासले तेन्ना आतां
PWPN वय आता वय नवे नाव ताका दिलें मागीर त्या वावराक कितें जालें म्हळ्यार तो आतां वावर अंतू बदललो म्हण सांगला तो आतां वावर परत विंगड रितीन चलना ना वो एक पंगड वावर ओके पाप साहेब आंतरराष्ट्रीय डिरेक्टर नॅशनल डिरेक्टर आमी प्रत्येक जण हाका जाय परजा देखून पाप साहेब म्हणजे लोकांनी मागाचे कॉन्शियसली मतीन दवरून मागेचे देखून विविध माध्यमा मुखांतर आमी तो वावर करन आसा आतां पाप साहेब म्हणजे तर वो कसो पाप साहेब वावर करता म्हळ्यार पाप साहेब केवल इरादो दिवन वगेत बसना हांगासर आसा पोप व्हिडिओ म्हण एक आसा या पोप व्हिडिओ आमकां युट्यूबान तो मेळटा द पोप व्हिडिओ हांगासर एक म्हयन्या पाप साहेब एक 3 मिनटाचो व्हिडिओ थंयसर तो उलयता कित्याक बसोत मागाचे ताचें एक्सप्लेनेशन तो आमकां दिता आनी वो बऱ्या रितीन आमकां समजता की पाप साहेबाक आसक्त आसा पाप साहेबाक तो आमकां मागोवंक सांगता म्हणून आमकां कळीत जाता हर एका म्हयन्यांत तो उलयता वय आतां सप्टेंबर म्हयन्याचो इरादो ऑगस्ट म्हयन्यात सांगता की सप्टेंबर म्हयन्याच्या सुरवेर सांगता सुरवेर सांगता आमकां एका तारखे 2 तारखे पाप साहेबाचो इरादो तो आमकां मेळटा आतां आमच्या देशीच आमी काले करता म्हळ्यार तो इरादो कोंकणीन आमी ट्रान्सलेट करून लोकांक समजोवचे बरी आमी सांगता थंयसर इंग्लीश आमकां सबटायटल्स मेळटात तरी लोकांक सगळी समजोवचे खातीर आमी तो कोंकणी भाशेन भाशांतर करून आमी लोकांक दिता तुमी कशें पावीत करतात लोकांक सगळ्यांक हांगासर आमकां प्रमुख जावन माध्यमां मेळची एक युट्यूबाचेर आमी घालता आनी दुसरें आमकां सोशल मिडिया फेसबूक आसा तिसऱ्यान जेजूची सुवार्ता तुमी तर आमी वापरता तर तातूंत पयल्या पेजीर हांव बरयतां थंयसर पाप साहेबाचो इरादो बरयतां आनी थंयसर एक्सप्लेनेशन कितें अशें आमकां पाप साहेब सांगूंक आशेता अशें विशयान हांव बरयतां आनी आयिल्ल्या वर्स आतां व्हडलो व्हिडिओ केल्यार लोक पळयना देखून ल्हानशें स्टेटस व्हिडिओ 30 सेकंड्स तो हांव व्हिडिओ करनासा धाडनासा कित्याक म्हळ्यार लोकांक कळाचें खंयच्या इराद्या मागता म्हणून म्हाका खुशी कितें जाली म्हळ्यार परत आयल्या वर्स आमकां ह्या म्हयन्याचो इरादो आसा ल्हान ल्हान वेपारी आसता पासून मागोवंक आनी हांव अशें धरता आसतना म्हाका एक 5-6 जाणांनी म्हाका रिप्लाय येयली फादर हांवूय ल्हान वेपार करनासा म्हणजे वचो मागा म्हणून म्हळ्यार लोकांक ते लागता ल्हान ल्हान ते इरादे लोक तो वावर करनासा आनी हाच्या की चड आमचो पाप साहेब लोकांचे कितें म्हणटा हांव गरज समजोवंक शकता लोकांक कितें गरज आसा ती समजोवंक शकता म्हणच्यान कसलोच तो दुबावना आतां तुमी हो वावर सुरू केल्या तो आज पर्यंत तुमकां आमच्या DSCजींत कसली सकड प्रतिक्रिया पळोवंक मेळ्ळ्या म्हळ्यार लोकांनी स्विकार केला अदीक संख्यान गी या ल्हान संख्यान आसात की आनी ताज्या मागीर कांय हांगासर पंगड कांय एक तुमी स्थापन केला की आमच्या DSCजींत ह्या पासत येदर म्हणसर नवो पंगड आमी सुरू करूंक ना पूण हो वावर सडी तरान जावन आसा म्हणच्यान तसलो दुबाव ना कित्याक येदर म्हणसर कोणाक कळीत नातलें PWPN कालें म्हणून आतां सकास रितीन वो लोकांक कळून आसा आतां आजकाल आमकां सोशल मिडिया प्रमुख जावन वावर करूंक आमकां हातेरां आनी एक वावर कितें म्हळ्यार विगार बापांनी हर एक तांच्या एनाउन्समेंटा वेळार सांगल्यार लोकांक आणखी कळीत जाता देखून वो वावर हांता हांतानी जावंक आसा मुखल्या दिसांनी आणखी प्रमुख रितीन आमचे आयोग सुरू जाल्यात ते आयोगा मुखान 3 करूंक म्हजें चिंता हांवें आटयलां फादर रुपेश तुमी आतां ह्या PWPN हो वावर करना आसात सांगात आसा DSCजींत पंतिफिकल मेळ म्हणून आसा ताचे तुमी निर्देशक जावन आसात आतां ह्या पंतिफिकल मेळांत कितें सकड वावर जावन आसा एक आमकां कळ्ळे प्रमाणे मिसांव आयताराच्या वेळार मिसांव आयतारा खातीर दान जमो करचें आनी ताज्या मागीर आयल्या वार हेंय आयकलां कारण म्हळ्यार भुरग्यां खातीर मिसांव असलें एक वावर फिरगजांनी वचून करचें आमकां आयकूंक मेळटा पळोवंक मेळटा आनी तूं कितें सकड सगळो वावर जाता पवित्र सभा जल्मान मिशनरी आनी पवित्र सभेच्या हर एका सांद्याक ताच्या पवित्र स्नाना वरवीं ताका मिशनरी जावंक आमकां आपणे लाभलां तें आमी हर एकल्यानी समजून घेवचें आतां फोंतिफिकल मिसांव मेळ म्हळ्यार हो एक विस्तार दर्यो हांगा जायते भाग आसात ह्या फोंतिफिकल मिसांव मेळाक ताका दफ्तरां आसात आतां हांव हांगासर DSC डिरेक्टर वावर करता आसतना आमच्या मंगळूरच्या बिस्पाच्या घरा थंयसर म्हाका दफ्तर आसा
आमच्या सगळ्या भारत देशाक राष्ट्रीय दफ्तर आमच्या बँगलोरांत आसा आनी अशें आंतरराष्ट्रीय दफ्तर आमकां वातिकनांत आमकां पळोवंक मेळटा. हांगासर pontifical missa विशय वळयता खंडीत हांवें 4 मेळा विशयान उल्लेख करीचे आनी तो 4 मेळ आसात. एका मेळांत 4 मेळ आसात. ओके. पयलो मेळ आसा भावार्थ विस्तारांचो मेळ. तो सुरू जाल्लो 1080-20 आनी 2 वेर फ्रान्साच्या लियान्सांत भाग्यवंत पावलीन जारोकट म्हणल्यार एका स्त्रीयेन तो आराम केल्लो. ह्या स्त्रियेक ल्हानपणानूच आपणाक मिशनरी जायचे म्हणलो आशा आसली आनी एक दीस ती एका याजका शर्मातोन प्रेरीत जाता आनी ती ल्हान ल्हान पंगड रचता. ह्या पंगडाचें काम कितें म्हळ्यार मिसामा खातीर मागचें आनी त्या म्हयन्याक इल्ले उरोवणी करचे आनी मिसामा खातीर दान दिवचें. देखून आज आमी तर मिसावा आयतारा खातीर मागता आनी मिसावा खातीर दान दिता तर ह्या भाग्यवंत पावलीन जारेकोटान सुरू केल्लें. देखून आज आमच्या आख्ख्या जागतीक रितीन आमी मिसांव आयतार आमी संभ्रमता आनी त्या पासून आमी दान जमयता. खंयच्या इस्व्यांत स्थापन केल्लें? 1080-20 आनी 2 इस्व्यांत. 1823 22 इस्व्यांत. 22 इस्व्यांत. वय. ओके ओके ओके. एक वो मेळ जालो. ताजे मागीर दुसरो कितें आसा? स्थळीय आपोवण्या खातीर सान पेद्रो आपोस्तलाचो pontifical मेळ हो आनी एक मेळ. हो स्थापन जालो 1080-90 आनी 9 इस्व्यांत फ्रान्साच्या केनांत. ताचो स्थापलेलो व्यक्ती आसा जीन बिगार्डन. ती एक स्त्री परत. ती एका याजकातावन प्रेरीत जाता. ती जपानांत सेमिनरी आराम करूंक थंयसर आर्थीक अडचण आसली आनी एक याजक थंयचो मुन्सिंजोर ही जीन बिगार्डा लागीं आपणाक उमो करीचे म्हणून तो विचारता. आनी फ्रान्सांतली जीन बिगार्डा ही स्त्री एक ग्रेस्त कुटुंबांत ती जल्माल्ली. आपणाचो बापाय अंतरल्या उपरांत सगळी आस्त ती सेमिनरीच्या खर्चा बसो दिता. मात्र न्ही ल्हानशा एका कुडांत रावंक ती आराम करता, पयशे जमयता आनी सेमिनरिस्तां बसोत ती पयशे एकठांय करता. ह्या मेळाचे प्रमुख वावर कितें म्हळ्यार आमकां याजकांक तरबेती करूंक आर्थीक गरज आसा. त्या संदर्भांनी ह्या मेळाचो कितें दान आमी जमयता तो सेमिनरीच्या फॉर्मेशनाक तरबेती खातीर आमी दान दिता. देखून ह्या पासून आमी आमच्या दिएसीसींत वर्सांत एक फावटी आमी आयताराचें कलेक्शन कितें करता तें आमी दान दिता आनी त्या पासून ते वापरतात. सान पेद्रूच्या pontifical मेळा खातीर म्हणून पाद्राब आयताराचे अनाउन्स करता. वय करेक्ट. ओके. आतां 2 जाल्यान तुवें. तिसरो कोलो? तिसरो मेळ सडीत फामाद ना आनी तो पयशांचो या आर्थीक विशय सडीत येना. असो आसा याजक आनी धार्मिकाचो pontifical मिशनरी मेळ. हो सुरू जाल्लो 1916 इस्व्यांत इटलींत बाब पावलो मन्ना म्हणल्यार एका याजक बापाणी हो सुरवात केल्लो. हाचे विशयांत पावलचो विशय म्हणलो बाबसाहेब जशें क्रिस्ताक पयलो मिशनरी म्हणून देवान विंचून काडलो तशें सर्व याजकांनी मिशनरी जायचे. तांकां ते बोगाप येयचे. धार्मिकांनी याजकांनी मिशनरी म्हणून बोगाप येयचे आनी मिशनरी जावन वावर करचे म्हणल्या उद्देशान हो मेळ सुरवात जाल्लो. ओके. मागीर आतां चवथो मेळ. वय निमाणो. त्या पासून आतां ह्या दिसांनी निमाणो मेळ सडीत प्रख्यात जावन वावर चलता. तो जावन आसा मिशनरी भुरग्यांचो मेळ. मिशनरी भुरग्यांचो मेळ आतां सावरला उदेंव पुरो तुमी आतां भुरग्यांक पाद्र्याब जावंक ट्रेनींग दितात की सिस्टर जावंक तुमी आतां प्रेरीत करतात की विचारल्यार खंडीत जावन सडीत जावन आमी ते करना पूण तांणी जाल्यार बरें. पूण येदो म्हणून चिंता पसरलें म्हणल्यार मिसांव काम म्हणल्यार तें याजकांचें धार्मीक भयणीचें म्हणलें तें चिंता पसरलें. पूण आतां कितें जालां हें चिंताप बदलून येता. आमच्या भुरग्यांनी सयत आपूण एक मिशनरी सोम्याचो पाटलावदारी म्हणलें वळखून घेजे म्हणल्या खातीर हो भुरग्यांचो मिशनरी भुरग्यांचो मेळ तो आराम करनासो आमच्या देशीन वावर चलता. आतां ह्या मिशनरी भुरग्यांचो मेळ करता आसतना त्या मेळांत ह्या खंय संघटना आसा फिरगेजीन स्थापन केलें म्हण चिंत्या तातूंत त्या भुरग्यांनी कितें सकट करूंक आसा? ह्या मेळाचो प्रमुख उद्देश आसा. आतां उद्देश पयलो उद्देश भुरग्यांनी
गुंड भावार्थांत वाडचे हम्म. पयले भुरग्यांचो भावार्थ तो गुंड जावंक आसा देखून आमी थंयसर भुरग्यांक हर एका म्हयन्यांत एक देवाचें उतर तांणी बाय हार्ट शिकोवंक आसा विथ सायटेशन हम्म. ताचे बराबर अनेक उद्देश आसा भुरग्यांनी भुरग्यांक कुमो करचे हम्म. म्हळ्यार भुरग्यांनी अनेक भुरग्याची गरजां जावंक आसा आनी ह्या मार्फत भुरगीं सडी जावन तांकां अनेक भुरग्यांक कुमो करून साथ जावचा देखून चिल्ड्रन हेल्पिंग चिल्ड्रन म्हळ्यार माथ्या काल वो आमी मेळ सुरवात करन आसा म्हळ्यार भुरग्यांनी भुरग्यांक कुमो करचे म्हळ्यार कशें आर्थीक स्थितीन की खंयच्या रितीन हाका विविध अंत आसात हम्म. आतां पावलीन जरको म्हणटा केवळ भुरगीं मात्र अनेक भुरग्यांच्यो गरजो समजूंक शकतात म्हणून ती सांगता हम्म. देखून एका बी साहेबान तो आराम करता हांगासर आमी कितें म्हणटा हांव भुरग्यांनी आर्थीक रितीनी कुमो करूंक आसा हांगासर आमी दान जमोवंक भुरग्यांक आमी आमकां कोंडो दिता तांणी दान जमोवंक आसा आनी फेब्रुवारी म्हयन्याच्या दुसऱ्या म्हयन्यांत ताका प्रत्येक जावन मिशनरी मेळाच्या भुरग्यांचो आयतार म्हणून नमयरता हांव आनी त्या दीस तांणी तांचे कितें तांणी त्याग केला सॅक्रिफायस केला तांणी आण दिवंक आसा हांगासर भुरग्यांनी आर्थीक कुमो करूंक आसा कित्याक आमच्या मंगळूर प्रदेशांत आमची आर्थीक परिस्थिती मस्त बरी आसा कांय पाड ना आमकां बरें घालूंक वस्तूर आसा बरें शिकप जोडूंक आमकां बरीं इस्कॉलां आसात आमची आवय बापाय कडेन आर्थीक परिस्थिती बरी जाल्या म्हणटा आसतना आमी भुरग्यांनी अनेक भुरग्यांक चिंतूंक आसा जर आमी आमच्या नॉर्थ कर्नाटका गुलबर्गा बिदरच्या परिस्थितीन पळयलें तर थंयसर भुरग्यांक घालूंक सारकें वस्तूर ना या उत्तर भारतांत गेले थंयसर ती परिस्थिती आनी युट्यूबान आमी आफ्रिका देशांत पळयलें तर तांची परिस्थिती ती भुरगीं बारीक आसात सारकें वस्तूर ना शिकप ना इस्कॉलां नात तांकां हॉस्टेलां नात असल्या संदर्भांनी आमच्या भुरग्यांक आमी सांगता की ही आमची जबाबदारी तुजे बरीच अनेक भुरगें आसा तुजे बरीच अनेक भुरगे इस्कॉला वचोंक जाय तुजे बरीच अनेक भुरग्यां बरें जेवंक जाय म्हणटा आसतना हे भुरग्यांक आमी सांगता ही आमची जबाबदारी आमी अनेक भुरग्यांक कुमो करचे आनी भुरग्यांक आमी सांगता आसतना भुरगीं चड चड उत्तेजीत जातात आनी वो वावर केल्लो तांणी कितें तो मिसांव त्याग करतात सॅक्रिफायस करतात तांणी ती दान दितात आतां कशें सॅक्रिफायस म्हणटा आसतना आतां ताणें सोडिल्ल्या कडेन म्हाका त्या कोंड्यान पयशे घालूंक दी हे दान तांणी सारचें न्ही भुरग्यांनी आंतरीक जावन बोगाचे हांवें त्याग करचे चिंते आतां फेस्त आयलें फेस्त येताना नव्या वस्तूर आमी काडटा आतां नव्या चिंतया बापूय म्हणटा 1000 रुपयांची वस्तूर काडया तुका म्हण जाल्यार भुरगे म्हणटा ना नाडा म्हाका एपडी 900 रुपयांचे पुरो म्हणटा आतां 100 रुपया कितें उरोवणी केल्या ती त्या भुरग्या पासून खंयच्या भुरग्याक गरज आसा नंतर तांकां आयस्क्रीम खावंक पयशे दिले या बसाक पयशे दिले या अशें बायट तांकां कोणी सैरी येता आसतना तांकां पयशे दिता आसतना हे पयशे इल्ले व्हडले आमी आशे ना ल्हान ल्हान रितींनी भुरग्यांनी सॅक्रिफायस करचे त्याग करचे आनी त्या भुरग्यांक चिंतीचे म्हणचो ह्या मेळाचो प्रमुख उद्देश आनी त्या पासून दान आमी एकठांय करता आता तुम्ही दान एकठांय करतात ते असल्यात ते एका देशाक या असल्यात ते एका दिएसीक या असल्यात ते एका गांवाक म्हूण दान दितात की या खंय दान दितात तुमी हांगासर हे सकड पयशे आमी हांगासर वट्टू करता आमी ते आमी आमच्या राष्ट्रीय दफ्तर बेंगलोर आसा थंयसर आमी दान दिता आनी थंयच जावन खंय सकट गरज आसा ते पयशे आमी दिता ओके आता मिसांव आयताराच्या वेळार ताका तयार जावन करंडेपरां दिवचे आसले सामान्य जावन ते करंडे भुरग्यांक दिवचे कित्याक म्हूण जाल्यार व्हडांक तांकां आतां ह्या दिसांनी परां एनुअलापांनी परां दिवंक सुरू केलां देखून करंड्यांनी परां व्हरचे त्या भुरग्यांनी आसले आतां हाच्या उपरांत भुरग्यांनी 2 पोटी करंडे व्हरची गरज आसा की ह्या म्हळ्यार व्हरचें पडटा कितें न्ही मिसांव आयताराक आमी दिवचे कंडे तो कुटुंबाक एका लेखार कुटुंबाच्यान कितें उरोवणी करची वर्सां मदें तांणी थंयसर घालची पूण हांगासर भुरग्यांकच प्रमुख आमी प्रामुख्यान दिता आनी भुरग्यांनीच उरोवणी करची तांकां बोगाचे आमी कुमो करता आमी त्याग करता आमी सॅक्रिफायस करता भुरग्यां खातीर तांच्या शिकपा खातीर तांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमी तयार आसा म्हूण भुरग्यांक बोगाचें म्हणल्यार खातीर आमी तांकां एक कोंडे तांकां आमी दिता आतां एका घरांत दोगां तेगां भुरगीं आसात म्हूण चिंत्या ते करंडे कितले जाणां दोगां तेगांकी ह्या संदर्भान आमी कितें करता आमी एक कोंडो दिता कुटुंबाक एक कोंडो भुरग्यांक एक कोंडो आमी दिता आनी तसो तांणी त्याग सॅक्रिफायस करून तांकां आमी उत्तेजन करता हे एक सवाल खंयच्या विशयान म्हूण जाल्यार मिसांव आयतारा विशयान आमच्या दिएसी तावन फाटल्या 12 वर्सां तावन मस्त उदारपणान मिसांव आयतारा खातीर म्हणून लोक दान जमो करतात आनी दान दितात
फाटल्या 2-3 वर्सां तावन म्हण चिंताव एक सादारण करोडा वयर रुपये आमचे देश तावन मिसांव आयतारा खातीर म्हणून दान जमो जाता आमकां DSCन समीक्षा केल्ल्या वेळार हेंय आयकूंक मेळ्ळें कांय म्हणशार लागीं लागीं 200-300 कोणा कुटुंबां तांची घरां आणखी फाक्या आसा पळय घर कोलवाचें आसा म्हणून तशें म्हळ्यार आमच्या DSCन मस्त दुबळी मनशां आसात म्हूण अर्थ त्या दळा आमकां DSC भितर हांगासर गरजेवंत मनशां आसतना पिड्यान जावं पुरो शिकपाक जावं पुरो या तांकां काय म्हळ्यार रावची वेवस्था घर अशें जाल्यार गरजो आसता आसतना हें दान हांगा आमी वापर येत न्ही कित्या खातीर दान दिवचें तें प्रमुख जावन असले सवालां जायते कडेन आसात हं, म्हळ्यार आमच्या DSCंत मिसां खातीर आमी दान जमो करता हं, पूण तो दुडू खंय येता म्हणलें साबारांक कळीत ना आनी हो आज एक संदर्भ लोकां कडेन करूंक वो दान एकठांय केल्लें खंय येतात म्हणून हं, आतां फिरगजनी दान एकठांय करता मिसांव आयतारा खातीर आनी तें सकट आमच्या पोंतिफिकल मिसांव मेळ बिस्पाच्या घरा आमच्या दफ्तराक तें येता हं, आनी थंय तावन आमी राष्ट्रीय दफ्तर बेंगलोराक आमी दान दिता आतां सगळ्या आमच्या देशाचो कितें दुडू एकठांय जाला थंयसर तो आसा हं, आतां जर एका फिरगजींत एका फिरगज बांदूंक एक इगर्ज बांदूंक जाय या खोपेला बांदूंक जाय तो वोल त्या विगारांनी त्या DSCच्या बिस्पाच्या शिफारसेन तांणी आमच्या राष्ट्रीय दफ्तराक तांणी अर्जी घालूंक आसा हं, आतां अर्जी घालता आसतना ह्यो सर्व देशाच्यो अर्जी सांगता घालतात आनी आमी रोमाक दान दिता अर्ज्यो मात रोमा धरच्यो थंयसर रोमांत खंयच्या DSCची चडीत गरज आसा हं, हांगासर वरवणी चलता ओके आतां मंगळुरांत उलयता आसतना मंगळुरांत आर्थीक परिस्थिती इतली बरी आसा हं, पूण तेन्ना आमी गुलबर्गा बिदर या नॉर्थ इंडियाच्या परिस्थिती उलयता आसतना थंयसर तो मिसांव DSC मिशन डायसीस आमी म्हणटा हं, तांकां सडीत गरज आसा देखून सडीत पयसो कितें आसता तो मिसांवा खातीर हं, देखून आमी दिवचो पयसो तो खंय वेता म्हणून विचारल्यार तो आमच्याच देशाच्या सडीत दुबळी आसलेल्या DSCच्या त्यो गांवांनी तो येता ताकल्या सांगचें तर आमी आतां बिदर गुलबर्गा पडलें तर थंयचो इगर्जे आमी हेटी पळोवया हं, ल्हान शिटी घालून ल्हान शिटी घालून थंयसर खोपेलां आसात हं, तली परिस्थिती आमी हांगासर ती आमकां चिंतूंकूच असाध्य वय आतां आमी वरवणी करता आसतना खंयसर पयसो दिवचे थंय दिवचे की आतां मंगळूर दीस दिवचे विचारल्यार हं, वरवणी करता सडीत जावन थंय आमकां सडीत गरज आसा हं, पूण हांगासर कित्याक दिनान म्हणलें सवाल तुमचें आसलें हं, हांगासर आमकां हर एकल्या की त्या व्यक्तीक उमो करूंक तांक आसा हं, देखून आमी सडीत अभिवृद्धी जाल्या आसतना आमी एकामेकाक कुमो अनेक रितीन कुमो करून ताका कुमो करूंक साध्य आसा पूण थोड्या संदर्भांनी आमकांय ते कितें मिसांव दान दिता आमकां DSCचे पयशे आयल्यात पयले चड येवन आसले आतां उणे येतात पूण मिसांव गांवाच्या त्या DSCन चडीत पयशे वेतात आमी फुडें आसतो इतलेंच हं, आमी दिल्ले पयशे हर एका मिसांव गांवांनी ते वेतात प्रत्येक आमच्याच भारत भितर आनी तो मिसांवा खातीर तो आमचो दूड वापरतात हं. तुमी आतां ह्या मिशनरी भुरग्यांचो मेळ ताका प्रामुख्यता दिवन आसात आनी मिसांव आयताराच्या वेळार वर्सांत एक पावटी लोकांनी दान दिवचें कोरोना आसता सगळ्या वर्सांत जमो जाल्लें दितात आतां वो मिशनरी भुरग्यांचो मेळ तांतूं करणे दितात सगळें वर्स तांणी कितें उरोवणी केली आसा ती तांतूं घालूंक भुरगीं ल्हान तांच्या कडेन आदाय कांय आसना तांकां कोणें दिल्लें या तांणी कांय इसारण काण गेल्लें तांतूं थावन उरयल्लें तांणी घालचें ताजे बदलाक तुमी अशें कांय चिंतिल्लें आसा की काले म्हण सांगल्यार यूथ कोण शिकून युवा जाणां कामाक लागली मनशां तांच्या कडेन जाल्यार आदाय आसा तो मेळ तसल्या खातीर केल्यार आदाय चड मेळोवंक साध्य ना की आनी भुरग्यां कडेन तांच्या आदाय ना देखून तांच्या कडेन केल्यार चड बरें न्ही हो मेळ खंयसर सुरवात जालो म्हणून आमी समजल्यार आनी कित्या पासून तो सुरू जालो समजल्यार तुमच्या सवालाक जाप सलीस जावन मेळटा आतां हो मेळ सुरू जाल्लो फ्रांसांत नॅन्सी म्हणल्या एका DSCंत थंयसर एक बिस्प चार्ल्स पर्बिन जॉन्सन हो मेळ सुरू करता ह्या बिस्पाक ल्हान तावनूच मिशनरीचो वावरांत आसक्त आसली ल्हान तावन आपणा लागीं आसलो हेरा लागीं तो वांटून घेवन आसलो तो बिस्तेप जाल्या उपरांत ताका
चीनात हांव कागदां येतात हांगासर दुबळीं भुरगीं आसात भुरग्यांक होमवर्क करचे घालूंक वस्तूर ना जेवंक खावंक ना तांकां शिकोवंक इस्कॉल ना हॉस्टेलां म्हूण कागदां येतात आनी बीस साहेब कितें करचें समजनातल्या वेळार ह्या बागेवंत पावलीन जॅरिकोट हांवें पयलें म्हळें ओडून मिस हांव आयताराक जांचो वयतली ती कितें म्हणटा म्हळ्यार भुरग्यांच्यो गरजो भुरगींच चड जाणां जातात देखून तो भुरग्यांचे ल्हान ल्हान पंगड कर देखून तो फ्रांसांत ह्या भुरग्यांचे ल्हान ल्हान पंगड थंयसर तो करता आनी भुरग्यांचें काम इतलेंच तांणी एक नामान बरी मागणें म्हणचें आनी एक कॉयन दिवचें आनी तो भुरग्यांचो मेळ ताणें सुरवात केल्लो आज 108 देशांनी विस्तारला आतां सवाल येवन पुरो थंयसर दोन जोडू कितें जाता सवाल थंयसर येता आतां वो आमी म्हणटा भुरग्यांक होमवर्क करचें म्हणटा आसतना भुरग्यां खातीरच वापरतात जावं पुरो मिरसांग गांवांनी इस्कॉलां बांदूंक हॉस्टेलां बांदूंक शिकपाक करसाक हे दुडू वापरतात देखून भुरग्यांनी ल्हान तावनचो मिशनरी स्पिरीट ताणें घेजे ताणें पाद्र्या क्रिस्तांवांचें म्हण ट्रेनींग आतां हो भुरगो व्हड जाता आसतना तो धाकटेर जालो या इंजिनियर जालो या शिक्षकी जाली पूण ताच्या मोतीन उरता की हांव एक मिशनरी हांव आतां फिरगेजेक वचून भुरग्यां कडेन उलयता आसतना तांकां एक 10-15 सांगयता आय एम ए मिशनरी हांव एक मिशनरी म्हणलो सोब तांच्या तोंडान गोळाजे आतां कितें आसा जर भुरगीं ल्हान तावनूच स्पिरीट घेता तर त्याग करचे सॅक्रिफायस करचे तांकां मोतीन येता तर व्हड जाता आसतना ते युवजाना पावता आसतना तांकां सडीत वावर ते करतात गुप्त रितीन भुरग्यांक होमवर्क करचें मिसां वावर कडेन आसाक दाखोवचें तांकां ल्हान तावन ट्रेनींग करचें देखून व्हड भुरग्यांक कितें करना म्हळ्यार भुरग्यांक आतां व्हड भुरग्यांक ICM आसा वायचस आसा पूण ल्हान भुरग्यांकच आमी हांगासर आमी तरबेती केली तर मिसामावेशांत तर ती व्हड जाता आसतना सडीत वावर तांकां करूंक साध्य जाता आयले वार कुटमादार मनशां लायकांनी हेर गाडे वचून सुवार्ता प्रगट करचें आमकां पळोवंक मेळटा हांवें आयकलें आमच्यात DSCन ती एका फिरगेजी तावन एक कुटुंब ती आफ्रिकांतले एका DSCक वावर करूंक गेल्यात म्हणून एका तेंपार चिंचालें पाद्राबान श्रेश्ठान वेचा म्हणून आतां लायक कुटमादार मनशां वेचें आसा पळोवंक मेळटा आमकां ह्या विशयांत तुमच्या दफ्तरांत हांव ह्या हातूंत हांव केंद्रांत हांव कांय काम जाता की हांव DSCंत विविध आयोग आसात तातूंतलो एक आयोग आसा प्रगटणी आनी सुवार्ता आयोग असो DSCचो हांव कार्यदर्शी जावन वावर करता आनी तुमी सांगलें एक लायक मिशनरी जावन वावर करचें त्या ह्या आयोगाच्यान ती एक उद्देश तातूंत आमी घेतला आतां मिशनरी म्हणटा आसतना श्रेश्ठांनी मात वावर करचो न्ही पाद्र्यापणी मात्र न्ही लायकांनी मेतेर पळोवन दाखयचें आनी आयले वर ह्या दिसांनी आमकां ते कुटाम गेल्ले वरवीं सडीत ताका एक पुश्य मेळ्ळां आमी सांगीत हांव म्हज्या आदल्या फिरगजेंत सहायकार जावन वावर करनासतना थंयसर एक माणेस्त आसलो तो कामान ताचें फॅब्रिकेशन काम तो करतालो वर्सांत 1 म्हयनो तो मनीस ताका गुलबर्गा वेचें थंयसर ह्या जाग्यार सांगता रावचें आनी थंय सारलें कितें सायबा तुका कशें तें प्रेरण मेळ्ळें फादर म्हजो एक सांगाती पाद्र्या पासुल्लो वळख आसलें थंयसर हांव गेल्लो पूण आज 20 वर्सांत हांव थंय वचून आसा हांव मात्र न्ही म्हजें सांगता आसतना कोणाक आसाक तांकां आपोवन व्हरता तो म्हणटा फादर तुमी थंयसर पळयचे कसले दुबळी काय थंयसर आसा कसलो आमचे याजक वावर करतात सिस्टरां वावर करतात कॅटेकिस्ट वावर करतात ल्हान ल्हान कॉलवाचीं घरां थंयसर म्हाका वावर करतना म्हाका हादोस काय मेळटा म्हाका म्हजें कुटाम आसा म्हजी पतीन आसा म्हजें भुरगीं आसा म्हजो वावर आसा पूण वर्सांत एक फावटी हांव येताच हांव वर्सोनूच आसा आनी हेरांक आपोवन व्हरता म्हणटा आसतना ह्या आयोगांत आमचो एक विशय आसा आमी लायक मिशनरी जावन लोकांक तरबेत करीचें म्हूण देखून आमकां आयोग जाल्यात आनी येवच्या दिसांनी सडीत हाचे विशीं आयोगाच्या सांज्यांक तरबेती करन सडीत मेतेर पळोवन दाखोवचें आमी वावर करूंक आसा आमकां आमचो तो वावर आसा आमी काजारी व्यक्ती पती आसा पतीन आसा भुरगीं आसा आमी काम करता रजा मेळना असो आसा इतल्यो समस्या आसात पण उडास दवरया लायक मिशनरी म्हणटा आसतना आमी केवळ त्या गांवांनी वचून तुमी सांव करचें म्हणना
मी सांगते 3 हंतांनी लायकांनी ते जारी करूंक आसा. पयलें आमी म्हणटा जिणे सक्स. जर क्रिस्ताची माऊली हांव जिणेन पाळटा, मोग सेवा बोगसाणे सोडदोड त्याग हांव करता आसतना म्हज्या कुटुंबांत हांव दाखयतां की शेजारां क्रिस्तांव भाव भयणी आसता तांकां दाखयतां की हांव एक क्रिस्तांव. म्हजे थंय आमच्या कुटुंबांत आमच्या क्रिस्तांवपणांत कांय थोडे विशेशता आसा. तुमच्या धर्माच्या वरणी आमी सडीत मोगान जियेता म्हणून जियेल्यार ते सडीत सुवार्थ प्रसार एक लायक जावन थंयसर जाता. ओके. दुसऱ्यान आमकां जेजू विशयांत उलोवंक आपोवणें आसा. आतां जेजू विशयां उलोवचें म्हणटा आसतना आमकां आतां बेन दिसता कित्याक मातंत्र निशेध कायदे कानून आमकां आयला. पूण एका व्यक्तीक शेजारा जियेत आसतना ताका उलोवंक सलीस. जर एका क्रिस्तांव भावाच्या घरा एकलो हुशारना थंयसर वचून मागणें करचें, या जेजूच्या नांवान मागणें करता म्हणून सांगचें, या त्या व्यक्तीक कुमो करची, त्याग करून ताका ताच्या गरजांक पावचें म्हणटा आसतना आमी इनडायरेक्टली आमी जेजू विशयान ताका सांगचें, जेजू विशयान आमी उलयचें. जर आमी म्हणलें तर जेजू विशयान उलयल्यार कशें जाता म्हणल्यार इतल्या बेगान आमच्या देशांत ह्या संवसारांत सुवार्थ प्रसार जावंक असाध्य आसलें. देखून आमी करण्यांनी आनी उतरान आमी जेजूक हेरांक दिवचें आमच्या हर एका लायकाचें कर्तव्य. देखून आमी लायक मिशनरी हांगाच ह्याच गांवांत आमी जावंक आसा. तिसरो अंत इल्लो मुखार येता. सडीत मागणे वेळान करसूं पवित्र आत्म्याची देणी मागची आनी आमी थंयसर आमी गांवां वचोंक जावं पुरो 10 दिसांक जावं पुरो 15 दिसांक एका म्हयनो हांव थंय रावता, नंतर 1 वर्स रावता. नंतर तें देरेबेलचें कुटाम म्हळें तें सगळें कुटामूच थंयसर गेलां आनी तो वावरा थंयसर लागला की तेंच आमकां फाटी सरनासतना देवाचे बरोबर वचून. देखून लायक मिशनरीचो वावर करूंक लोकांनी सडीत उर्बा दाखयचें म्हणून आमची आशा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी 2 विशयांचेर वो संवाद कार्यक्रम चलोवन हाडले आनी हे दोनी विशयी वयल्या बार आमकां कळीत आसले. एक खंडी जावनी आयल्या वर्सोच तो विशय तो जावन आसा PWPN पापसाहेबाचो संवसारभर मागण्या बांद ह्या विशयांत. पयलें कशें मागण्याची आपोस्तलाद म्हूण आसली आनी आतां पापसाहेबान एक नवेंत मिसांव एक वावर आरंभ केला आनी तो सगळ्यांनी वाडत येता आनी ताची गरज कितें ह्या विशयांत आमी जाणा जाल्या. आनी दुसरें आमकां कळीत आसलें पूण ते विभाग करण असो वावर चलता म्हणून कळीत नासलें कोण ना, पूण त्या विशयांत आज आमी जाणा जाल्या. मिसांव आयतारा विशयांत आनी त्या उपरांत मिशनरी भुरग्यां विशयांत धार्मिकांच्या आनी याजकांच्या तांच्या आपोवण्या विशयांत अशें विंगड नमुनेचो वावर कसो चलता म्हणून ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमी जाणा जाल्या. आनी ही समजणी हो नियाळ आमकां मानादीक बाप रुपेश तावरो हांणी आमकां दिला. ह्या आपोस्तलादीचो निर्देशक तो हांगासर येवन ही समजणी जाणवाय आमकां दिल्ल्याक तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव फादर रुपेश तावरो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं फादर. थँक्यू फादर. येस. तुमकां कोणाकी आयच्या संवाद कार्यक्रमा विशयांत सवालां विचारूंक आसा जाल्यार दयाकन तुमी विचारात. वॉट्सॅपार विचारचें तर 9449821580 आनी ईमेल करता तर onilds@gmail.com. परत फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समजता की देव बरें करूं. समट आणि सावाला
आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.